नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. फुडलीं 25 वर्सां भारत आनी जर्मनी ह्या दोनूय देशांतल्या संबंधांक बळगें दिवन दोनूय देशां मदली उंचाय आनीक वयर वतली असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या 18व्या हिंद प्रशांत जर्मन वेपार परिशदेंत ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्झ हांणी ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें. योगदान आनी तांक ह्या दोनूय नदरेन हिंद प्रशांत वाठार संवसारांत महत्वपूर्ण आसा अशें सांगून संवसारीक नेमाक पाळो दिवप गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है. टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं. इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है. ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है. और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्झ हांणी आपल्या उलोवपांत भारत आनी जर्मनी ह्या दोन देशांतल्या संबंधांक चड सहकार्याची गरज आसा अशें मत उक्तायलें. जागतिकीकरणाक लागून संवसारांतल्या सगळ्या देशांक खूब फायदो जाला अशें लेगीत तांणी म्हळें. Mental consultations with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less. Areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. ह्या परिशदे पयलीं ओलाफ शॉल्झ आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट जाली. त्या वेळार वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाली. भारताच्या 3 दिसांच्या भेटेर आयिल्ले चान्सलर शॉल्झ हांणी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या नेमणुकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या. देशाचे सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांचो कार्यकाळ पुराय जाल्ल्यान प्रथेप्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाचे वडील न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारान राष्ट्रपती कडेन केल्ली. न्यायमूर्ती खन्ना हे 11 नोव्हेंबर दिसा देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतले. 18 जानेवारी 2019 सावन न्यायमूर्ती खन्ना सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आसात. कायदो आनी न्याय मंत्रालयान नेमणूक केल्ल्या प्रमाण आज बॉम्बे उच्च न्यायालयाक 5 अतिरिक्त न्यायाधीशांचो सोपूतविधी सुवाळो जालो. तांची ही नेमणूक 2 वर्सांच्या कार्यकाळा खातीर जावन आसा. हातूंत निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार खुबाळकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी आनी अद्वैत महेंद्र सेतना ह्या नव्या अतिरिक्त न्यायाधीशांचो आस्पाव आसा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय हांणी नव्यान नेमणूक जाल्ल्या न्यायाधीशांक सोपूत दिलो. उदरगतीक प्राधान्य आनी हवामान विशयक कृती हातूंत संतुलन राखप गरजेचें आसा अशें मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी उक्तायलां. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनात आयोजीत केल्ल्या G20 देशांच्या अर्थ, हवामान, पर्यावरण आनी विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या जोड बसकेंत मंत्री सीतारमण उलयताल्यो. हवामान विशयक कृती गरजेची आसाच, मात विकसनशील देशांच्या उदरगतीक आडमेळी येवंक जायना अशें तांणी सांगलें. हवामान विशयक आर्थीक पुरवणी खातीर एकवटीत यत्न करप गरजेचें आसा आनी ते खातीर G20 देशांनी फुडाकार घेवंक जाय अशें मंत्री सीतारमण हांणी सांगलें.
मजगती अर्थमंत्र्यांनी वॉशिंग्टन हांगा संवसारीक मुद्द्याचेर आदारिल्ल्या आनीक एका कार्यावळीत उलोवप करतना भारतान सदांच कसलेच तरेची जायरात करिनासतना आपल्या शेजारच्या देशांक बेगोबेग आर्थीक मदत करपाक प्राथमिकता दिल्या अशें सांगलें. Before the IMFs of the world reach some countries in our neighborhood. And I'm not saying this with a sense of boast. I'm saying it more with a sense of responsibility. And again, sorry, I have no axe to grind with the IMF, but with no conditions attached. We have given sums of money, which I don't want to name here, number here, because my neighbors are very dear to me. Right. We've come out in time to help countries in distress. And in the typical Oriental fashion, I will not name the country, I will not name the money which have been given, because they are very important to my cultural values and also to my neighborhood. So much before nimble-footed institutions of the Bretton Woods have come there, because we are closer to them, this money has been used. Right. Even better. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या वेंचणुकेच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचे प्रक्रियेक नेट येवंक लागला. काल तिसऱ्या दिसा 552 उमेदवारांनी 720 अर्ज दाखल केल्ल्याची माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान दिल्या. 29 ऑक्टोबर ही अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसा, जाल्यार 30 ऑक्टोबराक अर्जांची छाननी जातली. 4 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत आसा. भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गट हांची महायुती, राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट आणि हेर पक्षांची मिळून महाआघाडी या वेंचणुकेत एकामेका मुखार आसात. मुंबईत शिवसेना ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे, जाल्यार नागपूर दक्षिण मतदारसंघात भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हांचे सयत हेर कांय उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण कणकवली मतदारसंघात आदले खासदार निलेश राणे हांणी काल रोड शो करून प्रचार सभा घेतली. राजापूर मतदारसंघा खातीर किरण सामंत हांणी लेगीत प्रचार सभेचे आयोजन केल्ले. त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ही मला आशीर्वाद देणार आहे आणि त्यासोबत आमचे कृष्णाभाऊ खोपडे म्हणजे पूर्व नागपूरचे कार्यसम्राट आमदार आहेत. या कार्यसम्राट आमदाराला पुन्हा एकदा अतिशय विक्रमी मताने त्या ठिकाणी आपल्याला पाठवायचं आहे. सगळे विक्रम आम्हाला मोडायचे आहेत. आणि दुसरीकडे जनसामान्यांचा माणूस, जनसामान्यांचा नेता, जनसामान्यांमध्ये 24 तास राहणारे आमचे मोहन भाऊ मते लोकप्रिय आमदार यांना देखील आमच्या सोबत पाठवायचा आहे. भारत आणि न्यूझीलंड हांचे मदलो दुसरो कस लावपी क्रिकेट सामनो पुण्यात सुरू आसा. सामन्याच्या कालच्या पहिल्या दिसा भारताच्या पहिल्या डावान दिसा अखेरे 1 गडी वगडावन 156 धावण्यो जाल्ल्यो. सलामीवीर कर्णधार रोहित शर्मा धावण्यो करिनासतनाच परतलो. कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करून न्यूझीलंडाचो पहिलो डाव सगळे गडे वगडावन 259 धावण्याचेर सोंपलो. आज सुरू जाल्ल्या खेळांत न्यूझीलंडान अजून मेरेन 4 गडी वगडावन 159 धावण्यो नोंद केल्यात. खेळांत सध्या न्यूझीलंडाच्या पंगडान 262 धावण्याची आघाडी मेळयल्या. चक्रीवादळ दाना काल मध्यानराती ओडिशाच्या भितरकनिका आणि धर्मा मदल्या दर्यादेग वाठारांत भूंयभागार पावले. हाका लागून ओडिशाच्या केंद्रपारा, भद्रक तशेंच बालासोर जिल्ह्याच्या दर्यादेग वाठारांत व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. प्रभावित वाठारांतल्या लोकांक प्रशासनान पयलींच सुरक्षीत जाग्याचेर हालयिल्ल्यान कोणाचीच जिवीतहानी जावंक ना. ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच ते आयज प्रभावित वाठारांत हवाई पळोवणी करतले. मजगती दानाच्या प्रभावाक लागून ओडिशा तशेंच अस्तंत बंगालातल्या दर्यादेग वाठारांनी अजूनय उटंगराचो पावस सुरू आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.